2012 ते 2017 ह्या पिरियडान डेव्हलपमेंट जावना आणि प्रायर टू 2017 तो जाल्लो. हेजेर एक एलिगेशन्स किंवा क्रिटिसिजम रिफ्यूट करपा खातीर किंवा क्लॅरिफाय करपा खातीर आज प्रेस आपोवपाचें चालू. काल थोड्या लोकांनी म्हजेर क्रिटिसिजम केला की 2012 आणि 2017 ह्या काळात कांय डेव्हलपमेंट जावना. फोंड्यान जो डेव्हलपमेंट जाला तो 2012 पयलींचो. हांव त्याच लोकांक विचारपाक सोदतां जे क्रिटिसिजम करता त्याच लोकांक हांव विचारपाक सोदतां डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें. त्यांच्या मता प्रमाणे एखादो लोकांल्यो जागा बळकावप हो डेव्हलपमेंट आसपाक शकता. डेव्हलपमेंट वर्काचे प्रोजेक्टांचे पयशे खावप, कमिशन खावप, करप्शन करप किंवा प्रोजेक्ट न बांदता त्यांचे पयशे खावप हो डेव्हलपमेंट आसपाक शकता. खंय तरी प्रोजेक्टाचेर एक नेम प्लेट लायली इनॉग्रेटेड म्हणून हो डेव्हलपमेंट. काय कोणाकडल्यान सामान उधार घेवप आनी तेजे पयशे न दिता ताका फटोवप हो डेव्हलपमेंट. काय तुका जागो विकता तूं आनी पयशे दी आपल्याक, हे पयशे घेवन ताका जागाय दिवप ना आनी तेजे पयशे खावप हो डेव्हलपमेंट. ही हेजी आन्सर ह्या सगळ्या लोकांनी म्हाका दिवपाची गरज आसा. हांव आमदार आसतना खुबशी डेव्हलपमेंटल वर्क हांवें प्रपोज केल्ली आनी थोडी फायली अजुनूय पेंडींग आसा. आज म्हजे काल पयलीं म्हणजे एलिगेशन केलां 5 वर्सांत कांयच करूं ना असो म्हणून हांव पडला, इलेक्शन हरला अशें जर ते म्हणटा जाल्यार 2 वर्सां पयलीं प्रेसिडेंट MLA आसा तेजेर तुमी एलिगेशन केलां हो कांयच करिना. तुमकां खबर आसतलें. मागीर तेजेर एक व्हडली डिबेट जाली म्हाजी आनी ह्या मनशाची. तेतून हांवें विचारलें हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डेव्हलपमेंट. मिनिस्टर न्ही, MLAन आपलें प्रपोजल धाडप. पूण जो मिनिस्टर रस्ते करुया म्हणटा 4 कोटीची टेंडरां कशी काडटा 4-8 कोटीची, नागझरी डेव्हलपमेंट करुया 90 लाखाचे टेंडर काडटा आनी रस्ते करिना कित्याक सिवरेज प्लांट चालू आसा. सिवरेज प्लांटार आमी गव्हर्मेंटाचे पयशे वेस्ट करचे न्ही. सिवरेज काम जालें की मागीर आमी हॉट मिक्स करुया हें सांगून अजून पर्यंत सिवरेज जायना. 2014चे प्रपोजल अजून पर्यंत सिवरेज कंप्लीट जावना, रस्ते हॉट मिक्स जावना, पूण बिलां सेटल जाली. हो डेव्हलपमेंट अशा लोकां कडल्यान हे विचारलेलें अशे लोक डेव्हलपमेंट जर हेका डेव्हलपमेंट म्हणना हे तुमी कोणाक सायड हे करपाक शकना. बरें आणखी म्हाजें पळया तुमी पयर हांवें व्हिडियो पळयलो एक्स चीफ मिनिस्टराचो उणीर काय बांदोडे रिकॉर्ड केलो तो. त्या व्हिडियोन तो कितें म्हणटा फोंड्यान मडकय मतदारसंघात जो डेव्हलपमेंट दिसता तो आपणे चीफ मिनिस्टर आसतना केल्लो. चीफ मिनिस्टर नंतर म्हणजे 1994 नंतर मडकय डेव्हलपमेंटूच जावना हेंय तो म्हणटा. आनी प्रत्येकाक पडटाय ते डेव्हलपमेंट जावना. खंयच्याय मिनिस्टरान सांगचे आपूण डेव्हलपमेंट केला म्हणून, मिनिस्टरान सांगचे आपणे डेव्हलपमेंट केला. तुम्ही पणजेचे एक्झाम्पल घ्या, पणजे अजूनही लोक क्रिटिसाइज करतात. म्हणजे खंयचे तुमकां कसो डेव्हलपमेंट जाय ना. नेगेटिव्ह फॅक्टर्स खूब आसता. हे नेगेटिव्ह ते नेगेटिव्ह सगळे नेगेटिव्ह आसता. ते नेगेटिव्हाचेर तुमी हें करपाक शकना. पडलो ही गोष्ट वेगळी. आतां ह्याच मनशाक हांव परत विचारता, तुम्ही सगळ्यात जर नेगेटिव्ह उलयता जाल्यार तुमकां हांव परत विचारता, हांव काम करूना म्हणून पडलो जाल्यार तुज्या पार्टीचो अध्यक्ष तुजो लिडर तो पिवळ कित्याक पडलो रे. हेजे आन्सर म्हाका त्याच मनशान दिवचे कित्याक पडलो तो.
ताणें डेव्हलपमेंट करूं ना आनी कितें ताका कारणां आसा ती ताणें उत्तर दिवचें प्रेसा कडेन ह्या खातीर तो पडलो म्हणून. म्हाज्या मतीन हे डेव्हलपमेंट एक लास्ट नेगेटीव कोणाचें उलोवप आनी आपूण पॉझिटीव जावपाक सोदप. हें चल्लें. इलेक्शन आयलें नाजाल्यार 2017च्या इलेक्शना कडेन कोणूच उलयलो ना हें करूं ना म्हणून. आतां 2022च्या इलेक्शना कडेन लोक उलोवपाक लागल्या. हें कित्याक आतां खंय तरी चाहूल लागल्या कसली तरी खंय तरी आतां नेगेटीव करपाक जाय. आनी नेगेटीव करप म्हणजे आपूण पॉझिटीव लवून काम करूं ना हेजे वरती आपणें भरपूर काम केलां असो दाखोवपाचो हो प्रयत्न आसा. हांव सगळी ते आरोप प्रेसा हे फालतू हेजेर फालतू म्हणटा तेजेर व्हडलें आनी लक्ष दिवपाची गरज ना. आनी आमी आमचें काम करीत रावप. समाज सेवा सगळें करीत रावपाची. हें त्या इलेक्शनाचो रिजल्ट जाले उपरांत हांव खूब लोकांक मेळटालो कित्याक आमकां पार्टी वाडोवपाची आशिल्ली. पार्टी वाडोवपा खातीर आमी खूब लोकांक मेळ्ळे आनी स्पेशली जे पळय नॉर्थ गोवान जे आमचे मतदारसंघ आसा तेतून चडशे थोडे म्हाकाच फीडबॅक मेळपाक लागलो. जो पर्यंत एक फॅमिली पार्टी जाली तो पर्यंत ही पार्टी वाडपाक शकना आनी वी आर नॉट वोटींग फॉर देम. सरळ सांगलें. पुणून आमी आमच्या ग्रुपान एक धरलें कितें पळय let them control the activities of the party. पूण पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून कोण तरी दुसरो वचपाक जाय. स्पेशली बहुजन समाजाचो आसपाचो असो आमी मुवमेंट केलो. आमी ठरयलें आनी आमी त्या डायरेक्शनान काम करपाक लागले. पूण प्रत्येकाच्या मातशें थोड्या कडेन उलोवपाक जायना किंवा उलोवपाक भिता अशें करून जायना दिसना. आनी आतां प्रत्येक जाण उलयता की ही पार्टी फॅमिली पार्टी जाल्या आनी पार्टी फॅमिली जाल्ल्या कारणान वी डोंट वॉन्ट टू सपोर्ट अशें प्रत्येक जाण उलयता. तुमकां कितें दिसता एमजी पार्टी तुमी कार्य पळयला कितें फुडार आसा एमजी पार्टी? आतां 5 म्हयन्यांनी रिजल्ट आसतलोच. 5 म्हयन्यांनी सगळें काडलें. म्हाका जें पळय दिसता ज्या लोकां कडेन पळय हें केला हांवें संपर्क केला त्या लोकांचें मत अजिबात ना. कारण ही फॅमिली पार्टी म्हणून ब्रँड जाली. तुम्ही खंयचोय पेपर काढून पळया फोटो कोणाचे आसता पेपराचेर खंयचोय पेपर काढून पळया तुम्ही आता आम आदमी दोन्ही भावाचो फोटो आसतलो न्ही पेपराचेर. आता खंयचे आम आदमी पक्षा कडेन युती करपाचे विचार चालू आसा हेजेर तुमचें कितें पळय म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे तेंचे बीजेपी कडेन उलोवप चालू आसा आनी बीजेपीचेर प्रेशर घालपा खातीर ते आम आदमी कडेन उलयल्या. हे आम आदमीचे लोकूय म्हाका सांगता. आतां कोण सांगता ते डिटेल्स म्हाका विचारूं नाका. 2012 जेन्ना पळय तुमी निवडून येयले फोंड्याक तेन्ना तुमी मंत्रीपद मागलेले काय तुमकां मुद्दाम जावन मंत्रीपद ना नासतना दवरले? गोंयच्या सबंद गोंयच्या लोकांची एक इच्छा आशिल्ली की मंत्रीपद म्हाका मेळचें. खुबशे गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा जे एमजी बद्दल हे आशिल्ले आपुलकी आशिल्ले अशें खूब लोकांच्या मनान कितें आशिल्ली की बहुजन समाजाचो पक्ष आसल्या कारणान हो बहुजन समाजाक एक मंत्रीपद मेळचें असो दिसता. आनी इवन खुबश्या लोकांनी ते लिडराक सांगले सुद्दां की तुमी दोन्ही मंत्रीपद घरान घेवं नाका. आनी मंत्रीपदाच्या वांटपाच्या वेळार म्हाका कितें सांगलें ना दवरटा कोण आपल्याक मंत्रीपद दिना जाल्यार आपूण जीव दितलो तो रडटा आपूण जीव दितलो म्हणटा. हे अशें करतकीर त्या वेळार तुमी कॉम्प्रोमायज केले? ना ना हांवें कॉम्प्रोमायज करलें. म्हाजे सारको मनीस डिमांड करपाक शकना. हांवें नेवर डिमांडींग एक इतिहास म्हणजे म्हाज्या बद्दल हें आसतलें की हांव खंयच कोणाक कडेन कांयच डिमांड करचो ना. दॅट इज माय नेचर. आनी म्हाका दिसता कोणा कडेन कितें मागप हें हांवें सामको लाचारीचेर वचप. ती लाचारी पत्करपाक हांव तयार ना.